बाप आमचो क्रूज सिल्वा हांणी रोमी कोंकणीचो विशय जो पयलीं काडलो. स्पीकर सर, हें पुस्तकूय जाय जाल्यार हांव ताका वाचपाक दितां. कितें जाल्लें आहा स्पीकर सर, म्हणजे राज्य भाशा कायदा हो 1987 जालो आनी ताज्या पयलीं बरीचशीं आंदोलनां जालीं आनी ताज्या उपरांत कितलेशेच मुख्यमंत्री ह्या हावजात आनी आमदार येयले आनी गेले. प्रत्येक फावटी विरोधान आसतना रोमी कोंकणीचें बील हाडप, लोकांक थोडेशे पिशे करप आनी आपल्याक तेजो फायदो करून घेवप. आतांय बी तेंच चल्लां. फक्त मता खातीर तेजो वापर करप हें सद्या राजकारण सुरू आसा. आनी ठराव घेयात, बाकी कितें घेयात, आनी सत्तेन येयलो काय ना त्या मुख्यमंत्र्यांक सुद्दां केन्ना याद उरूंक ना. म्हणून 1987 जेंच्यांनी केस घातलेली हायकोर्टात तेय पेपर घेवन येयला हांव ताज्या उपरांत आनी ताज्या उपरांत ती केस सुद्दां जी आहा पळय न्हू ती केस डिसमीस केली. म्हणून नाका जाल्लें लोकांच्या मदीं डिविजन करपाचो प्रकार करूं नाका. म्हाका दिसता पयले फावटी हांव परत कळपाक जाय जाल्यार सांगता, दालगादो अकादमीक ग्रँट दिवपाचें काम जर कोणी केलें आसत जाल्यार भाजप सरकारान केलें, केन्नाच काँग्रेस सरकारान करूंक नाशिल्लें. मनोहरभाई पर्रीकारान ताका ग्रांट दिली दालगादो अकादमीक. जे सांगताले आतां पर्यंत जितके उलोवन गेले आनी आतांय जे उलयता पळय न्ही हे मता खातीरच उलयता, तांकां कोंकणीचो मोग ना. कोंकणीचो मोग जर खरो आशिल्लो आसत जाल्यार तेन्ना तितून फरक करताले. राज्य भाशेचो कायदो आनी ती 8th शेड्यूल गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाच्या हितूर ऑलरेडी गेल्या की कोंकणी ही आमची राजभास आसा आनी मराठी जी आसा ही ऑफिशियल पर्पज आमी वापरूं शकता. हें क्लियर कट आसा. त्या ती परत एकदां हो वाद वयर काडचो न्ही ही म्हाजी सगळ्या जाणांक कळकळीची विनंती आसा. गोंय हें शांत आसा. गोंय हें धर्माचेर डिवायड जावंक शकना आनी तेच म्हाका दिसता असो कोणी ताजो प्रचार आनी प्रसारूय बी करचो न्ही. ताका लागून सांगता, जाय जाल्यार हे पुस्तकाच्यो कॉपी फाटले फावटी हांवें वाटल्या, जाय जाल्यार वेंदेकूय दिता हांव, जेणे करून ते फक्त मराठीच आसा. बाब सुहास बेळेकर हाणें बरयलां म्हणून तुका एक वेळ कळचें ना म्हणून गोविंद जाय जाल्यार तुका ट्रान्सलेट करून सांगूं शकता. बरी बरयता, कविता बरयता. हां, वेंदी बरी वाचता. वेंदीक हांव पुस्तक धाडून दिता. स्पीकर सर येतनी वाचचें, कारण क्रुजाक कळची ना म्हणून तूं वाच आनी ताका सांग.